मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्यांत भ्रष्टाचार चलता म्हूण गोविंद प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळी उलयल्लो। ते उपरांत शिस्तभंगाची कारवाई विशीं बोवाळ चलतालो। राजीनामो दिवंक न्हयकार दिल्या उपरांत नेमणी गोविंदाचेर एक्शन। आणि म्हाका अशें दिसता की हांव बारीक लोकांचो हांवें पक्ष स्विकारलो आणि आजच्या गोंयचे क्रांती दिनाचे निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी। हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेले हांव म्हजें भाग्य सजमतां। आणि ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुषंगान हांव म्हजे सरकाराचे आणि म्हज्या पक्षाचो खूप खूप आभार व्यक्त करता। प्रदेशाध्यक्ष दामो म्हणटा पक्षाचो आणि केंद्रीय वरिष्ठांचो निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात हांव काय हे उलोवंक शकना। पहिली गजाल म्हटल्यार कोणाक मंत्रिमंडळान घेवप, कोणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप हे सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्याचे असतात। पक्षाचे संघटन ह्या गोष्टी म्हाका विचारपाच्यो ते हांव सांगूंक शकता। बेश्टे अशें म्हणटा वाऱ्यार उलय आनी प्रसिद्धी आनी तसले हातूंत भितर हांव बिलीव करना। सत्य कितें आसा तें रोखठोक म्हणटा आज जे झालं ते मुख्यमंत्र्याचे, बाकीचे सगळे प्रश्न आसा ते मुख्यमंत्री सांगूंक शकताले। ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर। जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो। हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा, करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।